प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक साडेकालाच्या 25व्या आयतारान आमी भितर सरल्यान आनी आयताराक आमकां सगल्यांक विशय दिल्लो आसा, ते म्हणल्यार आमी देवाक दर घडयेक आमच्या जिविताक आमी सोदूंक. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक पयलें वाचप आमकां सांगता आमी मेळटा तेन्ना देवाक सोदतो. हेंच आमकां इसायास प्रवादी आमकां पयल्या वाचपान आयच्या दिसाक कळीत कोत्ता. आनी आयच्या दिसाक दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू आमकां आनीक पावटी कळीत कोत्ता, ते म्हणल्यार आपूण जिवो आसूं नाजाल्यार आपूण मोरू, आपल्या जिवितान कुडीन सदांच आपूण देवाक महिमा दितलो. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आसा तें आमकां सांगता आमकां दर एकल्याक आमकां फावो ती देव मोजोरी दिता. जे परी आयच्या शुभ वर्तमानाक आमकां दर एकल्याक हेच भाटकाराची आनी वावरेड्याची मानायाची घडणी आमच्या मुखार एक आमकां शिटकावणी दिवंक आयच्या दिसाक शुभ वर्तमान आमकां उगडास कोत्ता. जाल्यार भाव भयणीनो, ल्हानसो नियाल आमी आयच्या दिसाक कोत्ताना ल्हानशी घडणी तुमचे सोबी आयच्या दिसाक सांगता. होच विशय आयच्या दिसाक फुडें वतना ल्हानशी घडणी भाव भयणीनो फातरा सुवें जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदता. एक पावटी एक फातर रस्त्याच्या कुशीक वयची येतालो आनी झाडां पेडां मदीं जनवरां मदीं खूब खुशाल आसलो. पूण हांव चिंतूस एका दिसाक तो झाडां पेडांक म्हणूंक लागलो, हांव रस्त्याच्या कुशीन म्हजें जिवीत जियेता पूण हांव खुशाल ना, म्हाका रस्त्यार जिवंक जाय. जंय गाडी वेतात, जंय मनशां भोंवतात थंय हांव जिवंक सोदतां. आनी तेन्नाचूय हो फातर रस्त्याच्या कुशीन जियेतालो. हांव चिंतूस एका दिसाकूय रस्त्यार जिवंक आयलो. आनी जेन्ना रस्त्यार जिवंक आयलोलो तेन्ना ताच्या वयल्यान भाव भयणीनो गाडयो वचूंक लागल्यो. ताच्या वयल्यानूय मनीस चलूंक लागले. आनी थोडे मनीसूय ताचेर फोटाय मारूंक लागले. आनी शेकीय भाव भयणीनो हो फातर चिंतूंक लागलो, ज्या परिस्थितीन ज्या जाग्यार हांव जियेतालो थंयसर हांव खूब खुशाल आसलो, पूण हांगा म्हाका दूख भोगता. गाडी म्हज्या वयल्यान वेतात, मनीस म्हजेर फोटां मारतात. आनी शेकी भाव भयणीनो एका दिसाक घडल्यावूय मनशांनी फोटां मारून मारून ताका आसलेल्या त्याच जाग्यार पोत्तून उडयलो. आनी फातर म्हणूंक लागलो, आसलेल्या त्याच जाग्यार आपूण पोत्तून पावलो पूण हांव थंयसरूच म्हज्या जिवितान खुशाल आसा. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक जिवितान आमकां जाय तसलो आनी फावो तसलो देवान जागो आनी परिस्थिती आमकां दिल्ली आसा. आयच्या दिसाक पयली वस्त ती म्हणल्यार इसायास प्रवादी आमकां सांगता आमी तर कसलीच परिस्थितीचेर आमी आसूं पूण आमी देवाक शिणूक न्हय, पूण आमी देवाक वाखाणूक आनी आमच्या जिविताच्या परिस्थितीन आमी दर दिसाक दर घडयेक आमी देवाक सोदूंक गरज आसा. ही जावन आसा पयली वस्त आयच्या दिसाक आमकां उगडास करता. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त भाग्योन पावलू आमकां सांगता, ती म्हणल्यार आमच्या जिवितान जेन्ना आमचें जिवीत आमी जियेताना जावं आमी आमच्या जिविताची यात्रा करताना आमी सदांच आमच्या जिवितान देवाक महिमा दिवंक. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां अडचण्यो आसात, आव्हानां आसात, पूण आमी देवाक शिणूक न्हय, पूण आमच्या जिविता खातीर आमी देवाक महिमा दिवंक आमकां आयच्या दिसाक दुसरें वाचप उगडास करता. जाल्यार आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार आमी घोडे देवाक शिणटात, देवाचेर घोडे आड उलयतात, देवाचेर घोडे आमी आड वेतात, पूण आयच्या दिसाक आमच्या जिविताक आनी आमच्या आपोण्याक फावो तसली मजुरी आमकां दर एकल्याक फावो केल्ली आसा. जे परी भाटकारान हेच वावराड्यांक आनी मानायांक फावो ती मजुरी दिली, तेच परी आमच्या जिवितान आमकां सगल्यांक फावो ती मजुरी देवान दिल्ली आसा. देखूनच ह्या आयताराक मागुया आमी आमच्या दर परिस्थितीन आमी सदांच देवाक सोदूंक, दर परिस्थितीन आमी देवाक वाखाणूंक आनी आमकां जी मजुरी मेवता तीच मजुरी घेवन आमी सदांच देवाक वाखाणूंक आनी देवाक आर्गां दिवंक. ह्याच आयताराक इस्कुर्प आनी बोल आमकां दर एकल्याक फावो करूं देवा लागीं मागुया.